लागीं पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला आनी तो दाविदाचे कुडींतावन जल्मला मनांत दवर. हे हांवें परगटलेले शुभ वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगता होय. बोनखणींत पर्यान गेला पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विंचल्यात तांकां सर्गीचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सवे आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव हें सगलें तांचे पासत सोंसणिकायेन भोगता. हें म्हणप सारकें. तांची सोंगी मेल्या जाल्यार तांचे सोंगी जियेतल्यो. थीर गोट आमी रावल्यो जाल्यार तांचे सोंगी राज जिखतल्यो. आमी अविस्वासी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो. कित्याक आपणाक आपलीच वळख ना म्हूण ताच्यान म्हणून नजो. सर्वेस्परा हुजीर गोवाय दिवन हे वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतरांचो विवाद करूं नाका. तो आनीक कित्याकूच उपकारांना बहर आयकतल्यांचो नाश करूंक. कोश्टा आडकोळ्यांनी जोयतीवून जाल्लो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोचयेक पडना पूण उफराटी स्वताचो संदेश विस्वाशीपणान परगटतलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावंक जाता तितले प्रयत्न कर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव. तूंच म्हजो तारोक. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकतल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून वता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. स्वभाव. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. ताचो करार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपले काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. स्वभाव. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. उद्गार. तुजी समूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आनी दोन शास्त्रांतल्यान एकल्यान ताचे वादविवाद चलतात ते आयकून आनी जेजून कांय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगल्या भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजून ताका जाप दिवन दिली, पयली आज्ञा ही, आयक, इस्रायला सर्वेस्पर आमचो देव
एकलो सर्वेस्पोर आनी सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुज्या शक्तीन तूं मोग करतलोय. दुसरी आज्ञा ही, तुजोच मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. हाचे परस व्हड आनीक आज्ञा ना. आनी दोन शास्त्रांत ताका म्हणलें, शाबाश गुरुजी, तुवें सांगलें तें खरें. तो एकलो आनी ताचे भायर दुसरो ना. खरेंच सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या जिवाच्या बळान, सगळे शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय. आनी आमचोच करतांव तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. हें सगळ्या होमाम आनी आयदनां परस एकदम उदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आज्ञा. नियाळाक आदार. देवान मोजेजाक सोमुर्तीचे 10 उपदेश दिलेले. ते पाळून देवा आनी पेल्याच्या एकवटान जिवंक. ह्या 10 उपदेशांतल्या पयले 3 देवाक आनी उरलेले 7 पेल्याक लागू जातात. आनीक आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू 2 नवी आज्ञा दिता. सर्वेस्पोर आमचो देव, सगळ्या तुज्या काळजान, बळान, मनान, शक्तीन तूं मोग करतलो. आनी तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. देवाचो मोग देवाक दर दिसा घडयेर दिनवासूंक, मिसांत वांटो घेवन, तिर्स मागणें करून, पवित्र साक्रामेंताशी वेळ सारून, उपदेश आज्ञा पाळून आनी देवाचे शिकोवणे प्रमाणें जिवन. पेल्याचो मोग पेल्याक बरें उतर दिवन, गरजे आकांताक पावंक आदार सेवा दिवन, मोग दया मोयपास दाखोवन, दुस्मानकाय राग नाटकाय पोसावन, आशा सोडून, एकचारान जिवन देवाचो रूपकार पेल्या सोवें पळोवंक गरजेचो. आमकां संवसारान जिवंक देवाची कृपा आनी पेल्याच्या सांगात जाय. ह्या जेजून आपल्या जिवितांत केलें. देवाचो पूत जावनूय मागणें करतालो. मनशां सोवें कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगळ्यांचो एक सारको मोग केलो. जेन्ना आमी देवाचो मोग करतांव आनी आमचो कर्तृत्व तसोच पेल्याचो मोग सेवा करतांव, तेन्ना आमी देवाचें राज आमचें सोवें बांदून हाडटांव. तर हीच तत्वां आपणावन पवित्र आनी बागीवन जिवीत जियेल्यार जेजू आमकां म्हणटलो, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस ना. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आज्ञा उपदेश आज बरे तरेन वाचून ते सांबाळूंक आनी पाळूंक वावुरया.